उभी राहूया. आमचो सोडून धार भुरगीची थरी आयला संवसारी राया सुराय करया नमस्कार नामान बाळोखा करया गोडव्याची गाया नामंतारोखा गाव्या गीता उल्हासा नामन बाळोखा करया गोडव्याची गाया नामंतारोखा गाव्या गीता उल्हासा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकट तुमचे सोबे आसो. नतालांच्या फेस्ताच्या ब्रेस्तारा दीस आमी ह्या दिसाक पावल्या. मोगाचे न्हू जेजू आमचे खातीर मनीस जालो पातकांतले आनी ससनाच्या कॅस्तींतले सोडोवंक. तर हांगासर आमी ह्या मिसाक हजर आसल्या तवळ आमचे अंतस्करणां आमची मोनां आनी आमचें धन नितळ करया आनी देवा लागचें आनी आमच्या पेल्या लागचें आमी आदारल्या सुखींचो पातकांचो उडास घडोवन बोगसाणें मागया. सांगता म्हणया हांव पातकी दर देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सोडटा. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून तुमकां सदां संवाद करिये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो जगतेर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. Sorry,
स्तुता सोमिया देवा देवाची श्रेणी तू संसाराची पापताई आमची दातूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची मागणी मानून घे कित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाची महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थोया कणवळ्या बापा तुझ्या एकल्याच पुताच्या जल्मान तुझे परजेचे सोडवण जपानी तुवें सुरू केले या बावडतांत आमकां तुज्या सेवकांक तीर कर आनी तो आमकां दाखयता ते वाटेन चलोवन बासयलेल्या वैभवाक आमी पावोशें कर या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना सांजुआंक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप मोगाचे न्हू जर आमी देवाचे उपादेश पाळता तर हे वरवीं आमी ताका वळखता म्हूण दृढ सांगीत कोणी मनीस म्हाका देवाची वळख आसा म्हूण सांगून ताचे उपादेश पाळिना जाल्यार तो एक फडकिरो सताक तो परकी पूण जो कोण उतराक पाळो दिता ताचे थंय देवाचो मोग निजाकी संपूर्णतेक पावला हाचे वरवीं आमी देवाचो वेळ जियेता म्हूण आमकां खात्री मेळटा देखून आपूण देवा थंय जियेता म्हणटल्याची जिणी जेजू क्रिस्ताचे जिणये बरी आसूंक जाय मोगाचे न्हू हांव तुमकां नवो उपादेश बरोवन धाडिना भगार सुरवेर तावन तुमचे मुखार आसुल्लो तो पोरणो उपादेश म्हळ्यार तुमी सुरवेर थावन घेतलोलो तो संदेश तरी हांव तुमकां बरोवन धाडटां तो उपादेश नवो म्हणयेत तो ह्या अर्थान नवो काळोख आखेर जावन खरो उजवाड येदोळूस प्रकाश्त जाल्ल्यान तो उपादेश खरेंच क्रिस्तांत स्पश्ट जाला तुमचे थंय तो दिसून आयला जो कोण आपूण उजवाडांत आसा म्हणून आपल्या भावाक द्वेशिता तो आनीकी काळोखांतच आसा पूण आपल्या भावाचो मोग करता तो उजवाडांत रावता आपूण दांटोन पडोन म्हणली भिरांतच ताका ना पूण आपल्या भावाचो द्वेश करता तो काळोखांत आसा काळोखांतच तो चलता काळोखान ताचे दोळे खुर्डे केल्यात आपूण खंयसर वेता ते तो नेना देवाचें उतर हें
su, Pritun Suntosu. सर्वेस पुराक एक नवे गीत गाया बुनिवास्यानो सर्वेस पुराक सद्गीतां गाया परमेश्वराक हर्षिया ताचे नाव वाकणा Servis pura muka servulasu, Pritun Suntosu. ताचे तारण दिसपडते कासया जनांगामध्ये ताची महिमा प्रकट करा सर्व परजां ताची विस्मिता कळया Servis pura muka servulasu, Pritun Suntosu. Servis pura muka servulasu, Pritun Suntosu. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. दिवो तुवान बाबार्थ्यां उसवाडायतलो आणि तुझे परचे इस्रायेलाची महिमा जावन आसलोलो Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. मोजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार तिच्या अशुद्धपणाचे दीस खबर जावन तिने नितळ जावचो दीस आयलो देखून ताणी बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो. प्रथम जल्मल्लो हर एक चेरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक ताणें देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत फरमायिल्ले प्रमाणे एक जोड कोवडे नाजाल्यार 2 पारव्या पिलां ताणें बलिदान भेटोवंक जाय आसलीं. त्या वेळार सिमियोन नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमांत जियेतलो. नितीवंत आनी देवभिरांतीचो मनीस तो. इस्रायेलाचे उदरगतेची तो वाट पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ले करीत तो मोरचो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल तो देवळाक आयिल्लो. नियमशास्त्राची रीत पाळोवंक जेजू बाळकाक ताची माय बाप भितर हाडून आयिल्ल्या वेळार सिमियोन त्या बाळकाक हातांत घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणा लागलो, सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वचूंक दी, कित्याक तुजी बासावणी तुवें पाळली. म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सडवण हांवें देखली. सर्व परजां मुखार तुवें तयार केल्ली. दिवो अनभवर्त्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परजे इस्रायलाची. सिमियोन बाळका विशयां सांगलेल्यो संगती आयकून ताची आवय बापाय वेचमेत जाली. तवळ सिमियोन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताचे आवयक मरियेक ताणें म्हळें, पळय देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला आनी दूख एक धारीचे तलवारी बरी तुजेंय काळीज पापसितलें. हो बाळक इस्रायेलांत सबारांक पडोवंक आनी सबारांक उठोवंक कारण जातलो. हे वरवीं सबारांच्या अंतस्करांतली गुटाची चिंतना भायर पडतली.
देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आयचे पयले वाचप अपुर्बायेचें वाचप आमी आयकलें जो हांव आपल्या पयल्या पत्रांत बरोवन तो म्हणटा जो कोण आपूण उजवाडांत आसा म्हणून आपल्या भावाक द्वेशिता तो आनिकय काळोखांत आसा पूण आपल्या भावाचो मोग करता तो उजवाडांत रावता आपूण दांटून पडन म्हणली भिरांत ताका ना जो हांवें उल्लेख केल्लो भाव कोण म्हणून विचारलें जाल्यार तो जराल रितीन एका समुदायांत आसच्या भाव भयणी विशयांत उलयता आतां आमी हांगासर इतलीं जाणां आसा आमी सगळीं भाव भयणी एक कुटुंब कशें हांगासर आयल्या आनी जो हांव तवळच्या ताच्या समुदायाक ताच्या भाव भयणीक सांगात आसच्या एका समुदायाक उल्लेख करन सांगता तुमचो भाव वा तुमची भयण म्हणून उल्लेख करता पण आज आमी नियाळ करतना जराल भावा विशयांत जराल भयणी विशयांत उलोवचें भोव सुलभ जायत कित्याक म्हळ्यार हांगासर आसचेंच आमकां जायतेंची वळख ना हांगासर आसल्या सगळ्यांची आमकां वळख आसची ना पूण आमच्या कुटुंबांतल्या भावा विशयांत आमच्या कुटुंबांतल्या भयणी विशयांत खंडीसान आमकां बरी वळख आसा कित्याक आमी ल्हान तावन सांगाता वाडल्ले आसा देखून आमच्या कुटुंबांत आसच्या भावाची भयणीची खंडीसान बरी वळख आसा त्या देखून हो नियाळ सुरवेर आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या भाव भयणी मदेंच एक नियाळ करया कित्याक जराल रितीन सगळ्यांचो मोग करूंक सुलभ बैलान सगळ्यांक हाय बाय करून सांगाता उलोवन वचूंक सुलभ कित्याक म्हळ्यार 4 जाण पळयतात पूण आमच्या घरांत आमच्या भावांतय आमच्या भयणींतय आमच्या लक्षिल्यांतय चलोवंक इल्लेशें कश्ट म्हजो एकलो वळखीचो आसा ताच्या कुटुंबांत ताचे 2 जाण बाप्पू आसात तांकां तांच्या गांवांत नांवच मा बा बाबा म्हणून मा बा म्हळ्यार ह्या जाका घालता तशें न्ही मानादीक बाप न्ही मा बा म्हळ्यार व्हडलो भाव तसो बाप्पू ताणें केदाळ्ळे ताचें उलयतना उलोवणें ताचें बारी बरें उलोवणें ताणें केदाळ्ळे यूज करचें बा कसो आसाय बा कितें करताय बा खंय वताय बा बा म्हणून ताका ताच्या गांवांत बा बाप्पू म्हणचें आनी एक मा बाप्पू ताणें उलयतना कसो आसाय मा कितें करताय मा जेवलय गी मा सो दोगांयच्या उतरांनी भारी बरें उतर कोणा कडेन बैलां कडेन पूण ते उलयनात ही दुस्मानकाय आतांची न्हय केदाळागेर सुरू जाल्ली आतां तांकां भुरगीं जाल्यांत भुरगीं जावन तांकां भुरगीं जाल्यांत आनी ही दुस्मानकाय हांची आपल्या पुतांक गेल्या ते एकामेका उलयना पूण गांवार ते सगळें कुटुंब बारी बरें कुटुंब तांचे मदें मात्र एकामेका उलोवणें ना आजून तांचीं घरां एकामेका लागूनच आसा जाल्यार उलोवणें ना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ही भावा मदली दुस्मानकाय वा भावा भयणी मदली दुस्मानकाय आमी जराल रितीन पळयता आमच्या कुटुंबांत एक ना एक कुटुंब अशें आसा आमी सांगूंक जायना सगळें आमी समा आसा ल्हान वर कारणा खातीर ल्हान ल्हान मनस्ताप खंडीत आसात पूण उलयनासतना रावलेली एक वा एकामेका द्वेशाची तसली एक जिणी भोवशा आमी पळयला कोणी हाचे तानू आमी पयस ना बापाव मदली सिबलींग रायवलरी म्हणटा आमी बापाव मदली वा भाव भयणी मदली ही दुस्मानकाय सुरू जाता ल्हान तावनूच कित्या खातीर ल्हान ल्हान वस्तूं खातीर सुरू जाता जावं पुरो ताका मात्र चड दितात म्हाका इल्लेवणें दितात म्हणून वा ताका मात्र कित्याक म्हाका कित्याक ना ताका मात्र पयलें कित्याक म्हाका कित्याक मागीर अशें ल्हान ल्हान संगतीक वस्तूं खातीर एकामेका झगडें लढाई सुरू जाता ते नॉर्मल आमी पळयता आनी थोडे फावटी आवय बापायनी पक्षपात करचो आसा इल्लेशें पार्शियलिटी जावची आसा चेड्याक इल्लें बरें चेडवाक इल्लें ना इल्लेशें उणें दिवचें वा चेडवाक इल्लें वय दवरचें बापाय जाल्यार चेड्याक इल्लेशें फाटीं दवरचें हें सगळें इल्लेशें चलता पूण हें
चडता आनी वाडता कदाळा आवय बापाय सरल्या उपरांत जी लढाई आसली ल्हान ल्हान वस्तू खातीर ती वाट्या खातीर सुरू जाता आनी अशें आवय बापाय गेल्ल्यानच हांगासर वाट्या खातीर एक लढाई सुरू जावन तो द्वेश जावन मागीर एकामेकाक खून करता पर्यंतय गेल्ले जातले आसात. हे आमी कित्या खातीर जाता म्हणून विचारलें जाल्यार सगळ्यांची जाप आसतली आय डिजर्व मोर. म्हाका बरें जाय, म्हाका सडीत जाय, ताचे वरन म्हाका सडीत जाय, ताचे वरन बरो हांव म्हणली एक चिंता फाटल्यान आमकां दिसता. बायबलाक आमी पळोवया. बायबलांत जायते असली निदर्शनां आसात. सुरवेर आमी पळयता आबेल आनी कायन दोगूय जाण देवाक बली भेटोवंक गेल्ले. आबेलाची काणीक देवान मानवली आनी कायन चिंता हांव व्हडलो आय डिजर्व मोर. म्हाका देवान सडीत दिवचें आसलें, म्हाका देवान बेसांव दिवचें आसलें. आनी थंय जावन खुने करता पर्यंत ताचो द्वेश तो मुखारून वेता. उपरांत आमी पळयता एसाव आनी जाकोब हांचे मदें व्हडलो आनी धाकटो भाव हांचे मदें असल्याच कारणा खातीर एक झगडें सुरू जाता. कित्याक बापायन धाकट्या पुताक बेसांव दिवचें, म्हाका कित्याक दिवना म्हण व्हडलो. ताचे उपरांत मैजे आनी मेरियम ताची भयण, मैजेची भयण, मैजे मात्र जायते फावटी देव मैजेकच मुखार धरता. मैजे तावन जायतीं कामां जातात आनी मेरियम चिंता म्हाका ही पवित्रत्व दिला न्ही, म्हाका ही देवान विसला न्ही, कित्याक मैजेच हांवें कित्याक जायना जो. ताचे उपरांत आमी पळयता जुजे आनी ताचे भाव. जुजेचो जायतो मोग करतलो तसो बापाय आनी बाकीचे भाव चिंतात कित्याक हाका मात्र हो कित्याक मात्र फेवरेट, हांव कित्याक आमी कित्याक न्हय, देखून आमी ताका लगड काडया. अशें जायते दाखले आमकां दिल्यात. कित्याक हे आमच्या काळार आमच्या कुटुंबांनी जावचें मात्र न्हय, बगार आदीं जालां आनी फुडेंय जातलें. पूण जागृतकाय घेवंक जाय म्हणून देवाचें उतर आमकां दिता. हांगासर फाटल्यान आसचें एकच कारण म्हाका कित्याक न्हय गे म्हणून. आय डिजर्व मोर, म्हाका जाय, म्हाका सडीत जाय, आय डिजर्व मोर. पूण देवाचें उतर आमकां स्पश्ट रितीन सांगता कोण हू डिजर्व्स मोर. निर्गमन ग्रंथ आमी वाचलें जाल्यार थंयसर 20वा अध्याय थंयसर बरयलां हांव सर्वेस्पर तुजो देव, तुका इजिप्तांतलो म्हळ्यार गुलामपणांतलो भायर काडलेलो तो, म्हजे शिवाय दुसरो देव तुमकां ना. हांगासर देवच मोसरी जाता. देव म्हणटा म्हजे शिवाय दुसरो तुमकां कोणी ना. देखून हू डिजर्व्स मोर, सर्वेस्पर मात्र. कितेंय मान होगळाप जावं दी, कितेंय तें जावं दी, हू डिजर्व्स मोर. धाकटो भावी न्हय, व्हडलो भावी न्हय वा भयणी न्हय, पूण देव सर्वेस्पर मात्र. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी सगळें बरेंपण देवांतल्यान आमकां मेळ्ळां जाल्यार, सगळें बरेंपण आवय बापायतल्यान आमकां मेळ्ळां जाल्यार निमाणें आमी म्हाका कितलें येवंक जाय, म्हजें कितलें बरें जाय अशें म्हणून चिंताव जाल्यार सोडल्यार आमचें सगळ्यांचें बरें जावचें केदाळा ह्या विशयांत आमी चिंतचें इल्लेशें पाटींच म्हणयेत. कित्याक आमकां आमचेंच कुटुंब आसा, आमचेंच जिवीत आसा म्हणून चिंतून वचून निमाणें एक ना एकल्या सांद्या कुटुंबाच्या भावाक वा भयणीक फाटीं दवरचें हें चलतें आसा आमी पळयता. देखून आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता जुवांव म्हणटा पयलें देवाक वळखून घेया. कोण देवाक वळखता तो ताच्या भावाकी वळखता, कोण देवाक वळखता तो ताच्या भयणीकी वळखता. कित्याक देवाचो मोग करता म्हणून सांगून ताणें आपल्या भावाचो सुद्वेश करूंक जायना. देवा तें मस्त लाग्गीं आसा म्हूण सांगून भयणी थंय वा भावा थंय तांचे तावन पयस रावंक जायना. जायतीं कारणां आसतात. भावा तावन पयस आसूं वा भयणी तावन पयस आसूं वा थोडे फावटी तांकां आडपाय दिवचो वा तांकां नाश करचे पर्यंत वेचें, हाकाय जायतीं कारणां आसतात. एक 4 कारणां. एक फायदो. म्हज्या फायद्या खातीर हांव भावाक बुडोवंक तयार. म्हाका फायदो जाता जाल्यार म्हज्या भयणीक हांव कितेंय वायट करूंक तयार. असले चिंतपातावनी थोडे फावटी भावा मदें भयणी मदें गलाटो जाल्लो आसता. दुसऱ्यान फारीकपण.
रिवेंज म्हाका ताणें दुखयलां म्हाका ताणें कितें केलां म्हणल्या खातीर ताका हांवें आडपाय दिवचो ताका हांवें नाश करूंक पळोवचें. तिसऱ्यान द्वेश. एका कुटुंबांत वांटे आसात जाल्यार तो आसल्यार न्हय म्हणलो एक द्वेश. तो नाच नातलो जाल्यार सगळें मजें जाता आसलें असलें चिंतपाचें आसात. आनी निमाणें मोसोर कोण एकलो भाव वा भयण जिणेंत कितें ताच्या कश्टान ताच्या गामान ताच्या प्रयत्नान वयर येता जाल्यार ताणें वयर येवंक नजो हें पळोवंक जायना. मोसोर सुरू जाता. ताचीं भुरगीं वयर येता जाल्यार तीं कितें बरें करता जाल्यार हांगा बसोवंक जायना पळोवंक जायना. देखून त्या खातीर कितें पण करना तांकां कितें करीचें म्हणलें तसलें एक चिंतपां. म्हाकाच्या भावा आनी भयणी असल्या चिंतपाच्या मनशाचें पब्लीक लायफ कशें आसता आमी पळयलां. आवयक कश्टोंच्या भावागेर सोडून आपूण रितीर प्रिचर जाल्ले आसात रिटीर प्रिचर जाल्ले आसात रितीर प्रीच करतात पूण ताचो भाव ताचे आवय मात्र ताचे सांगात रावना तो पळयना. ताच्या आनी एकलो भाव आसा तो कश्टाता ताचेंच जिवीत चलोवंक ताचेर आवयक ताच्या घरा आवयक सोडून आपूण मांसर सगळ्या संवसारार देवाचें उतर परगड करचें आसात. तशेंच हांवें पळयलां भावा कडेन उर येनासतना भायर संघ संस्थांनी सेवा दिवचे जायते आसात. भावा कडेन खंयचेय वेचें जावं दी तो कसो आसा म्हण पळोवचें जावं दी वा तो कश्टांत आसतना पावचें जावं दी हें बिलकूल ना. पूण संघ संस्थांनी हो मनीस आसा काम करता बरें नांव आसा. वा आमी अशें पळयलां की बापायक निमाणो भावच पळोवन दी म्हणून ताका थंयच सोडून आपूण भायर म्हजें काम म्हजें बिजनेस म्हणून आपूण खंयच्याकी ना निमाणें मरतना मात्र येवचें असलें जायतें आमी पळयलां. वा अशें आमी पळयता आंकवार भयण देखून तिका काजर जावना भुरगीं नात कुटुंब ना देखून मालगडे घर इल्लेशें रेनोवेशन करन बरें करन इल्लेशें रिपेरिंग करन माळयो दुसऱ्यांक भाड्याक दिवन तिका पयलें गोठा आसलो त्या गोट्यांत इल्लेशें नितळ करून तूं थंय राव म्हणून सोडले भाव आसात. असलीं जायतीं घडीत आमी पळयल्यांत आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयल्यांत. मोगाच्या भावांनी भयणी आमच्या दोळ्या मुखार एक पिंतूर सदांच आसूंक जाय. अब्रामाच्या बगलेन बसलो लाजर आनी हें एक घडीत जर आमच्या दोळ्या मुखार आसा हें घडीत आमकां फावता आमकां एक शेळो गाम सुटोवंक. कित्याक निमाण्या दिसा थंय देव कशी न्हीद करता गे म्हळ्यार तूं कशें हांगा चल्लाय तेंच तुका थंय दिसता. तुवें कशें तुज्या भावाक भयणीक चलयलाय तेंच थंयसर घडटा. म्हळ्यार आमकां हर एकल्याक एक अवकाश सर्वेस्पर हांगा करून दिता. तुज्या भावाचो तुज्या भयणीचो हांगा मोग कर हांगा मोग दाखय आनी तूं मोग थंय विसरचो ना. जें कितें हांगा तुवें लेख केलाय थंय तेंच लेख थंय दुसरें लेख ना. कित्याक तुवें बरयलाय हांगा लेख हेंच लेख थंय तुका मेळटना कशें जायत. जर तस्सो लाजर थंयसर तुजो भाव आसा तुजी भयण थंयसर आसा कशें बगात कशें उपकार करूंक जाता गे जायना. कित्याक तुवें आनी हांवें एक कंदक रोसून जाला म्हणटा अब्राहाम कितेंच करूंक जावचें ना. देखून हांगासर जें कितें लेख तूं बरयताय तेंच लेख थंयसरी आसा म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. देखून हें एक लाजर अब्राहामाच्या बगलेन बसून आसलेलो दुबळो मनीस म्हजो भाव म्हजी भयण म्हणून जर हांवें चिंतलें तर हें एक घडीत पुरो आमचें जिवीत इल्लेशें बदलून घेवंक इल्लेशें परतून चिंतूंक. मोगाच्या बाबा आनी भयणी जर जुवांव आमकां परतून आज उडास करून सांगता तुज्या भावाचो मोग करताय जाल्यार मात्र तूं उजवाडांत आसाय म्हण अर्थ. तुजो भावाचो आनी भयणीचो तूं मोग करताय जाल्यार देवाचो मोग करताय म्हण अर्थ. आनी जो कोण आपल्या भावाचो भयणीचो मोग करिना जुवांव म्हणटा तो काळोखांत आसा काळोखांत चलता आनी ताचे दोळे कुर्डे जाल्यात तो खंय वेता म्हण कळयत ना. म्हणजे मनीस हेमकोंडाच्या वाटेर चलत आसा तो काळोखांत चलते आसा तो खंयसर वेता म्हण कळयत ना. कित्याक आमकां हर एकल्याक कळोवंक जाय हांव खंय वेता गे म्हणून. हांव वेतां देवाशी हांव वेतां बापाशी हांव वेतां ताच्या सांगात आसच्याक. जो मनीस ह्या संवसारान आपल्या भावाचो भयणीचो मोग करिना तो नेणा आपूण खंय वेता. पूण आमकां समजूंक जाय तो वेता यमकोंडाक. तसल्या काळोखाच्या जाग्याक उज्याच्या जाग्याक देवाच्या हजरेंतान भोव पयस आसच्या जाग्याक
आमी कोणीय वचोंक नजो म्हणून जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयिल्लो. ताणें ताचें रगत भेटोवन आमकां मोला घेतल्यांत आनी तो सांगता तुमी सगळीं म्हजीं भुरगीं, तुमी सगळ्यांनी म्हजेशी येवंक जाय. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, जें उतर आज आमकां मेळ्ळां जावंक पुरो आमी कोणा कडेन रागार नांव जावंक पुरो वा आमचें तां कितेंय सूख जावंक ना जावं अशेंय जावंक पुरो, पूण उडास आसूं वेळा काळ आसूं वेळा काळाचे नियम आमकां कळीत ना. आज आमी बरीं आसां, फाल्यां दुसरें कितेंय घडोवंक पुरो. आज आमी बऱ्यान आसां, खावन जेवन गम्मत करना आसां, आमी सांगात आसां, सक्कड सांगात आसां, पूण फाल्यां सकाळीं आनी कितेंय जावंक पुरो. देखून हें देवाचें उतर सदांच आमच्या मतींत आसूं. हें देवाचें उतर आमकां उडासा खडो जें कितें तूं ह्या संवसारांत तुज्या भावाक भयणी करताय तेंच म्हाका करताय म्हणून जेजून सांगलां. त्या देखून सत्रायेन आमी चलया, सत्रायेन आमच्या मेटां काडया. आमची मेटां आमच्या मेटांचेर आमकां चड बरवसो नाका, सोम्याचेर आसूं दी, कित्याक तो चलयता ताच्या बरवशान आमी चलोवंक प्रयत्न करया. मेळूंक संगी आडया काळी मोगाची बाळकाची सूख करया भक्ती सगळीची आमची. उड्या वायना वस्तू रुपा जी आमची घे पापा बापूय आमचो उरतो मुखार आमचे मुळे सर तुका रुपिया समर्पिया देली जिणी आमची रुपिया समर्पिता जिणी आमची. बाबा तिस मेळूंक संगी हाडया काळी मोगाची बाळकाची सूख करया अर्पे सगळी जिणी आमची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्वर आमच्या देवा, आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां वर्ती देणी आमी तुजे कडची घेता आनी तुका परतून दिता. तर तुवेंच आमकां दिलाय तें तुका भेटोवन म्हाकाच तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक देन वासोया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरावर्त्या मोगान आमकां मायेन ताका सांबाळलो. जुवांवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोस ताची वळख दिली.
आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें, तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावन वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर दरबाऱ्या सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नामी ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत फातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. बावट तसो गोट परगटोया. सुमिया जेसू तुझे वरण आम्ही समर्पता, तुझे पुनर्जीवन आम्ही करता, तुझ्या लेल्या आम्ही बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आमी समेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा हक्के प्रितमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा आनी पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमा गांवांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वस्तोण मेल्यात ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर, तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरी देवाचे माये संगाती सांजू जायती सोपती बगेन दमदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा
सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. गर्दनाच्या गोट्यांत आमकां मरीचे उदारीन जल्मलो तो जेजू बाळोक हांगासर वैभवी हजर आसा. त्याच जेजूक आमी सेवता, ताका आराधन करता आनी ताका वर्णिता. देखून फावो त्या तरान ताका आमच्या काळजांत येवकार दिवचे खातीर ताणें शिकयल्ले मागणे बावडटान आमी म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर वायटांतल्यान आनी खोटेपणांतल्यान आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशेन अत्रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मेळय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय सम्या पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर तशेंच आमचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी येवकोटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आपले ही देवाची शेळी आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां मुरीचे उदारीन जल्मल्लो तो हांगासर वैभवी हजर आसा तो आमचें पाप काडटा तो. ताच्या ह्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व आज सुभागी. तुमच्या उतरेचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू तुये आरती स्वागत तुका जिवीत करून तुये आमच्या मुखाराया आमच्या काळजांत जेजू तुये आरती स्वागत तुका जिवीत नंदन करून तुये आमच्या मुखाराया
मुसापुरी बेतलेम शेरा बागियों का रीचे कुशी गलतानाचे कावरे तू सुनो आयो संसार सुनतो साटलो तू सुनो आयो संसार सुनतो साटलो आमच्या काळजात जेजू तुझे आरती स्वागत तुझा जीवित नंदन करून तू ये आमच्या मुखाराया प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणाच्या बळान आमचे जिवीत जेजूच्या जिवितासारखे कर म्हूण आमी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. दयेकन मोसाद. डिसेंबर 31ची मिसाची वेळावळ. ह्या म्हयन्या साखरेचो दीस डिसेंबर 31 तारीख हांगासर सांजेर 7 वरार आराधन आमी प्रारंभ करतले आनी ताजे उपरांत 7:30 वरार 7:30 सांजेर मिसाचे बलिदान प्रारंभ करतले. जनवरी 1 आयतार ह्या दिसा हांगासर 3 मिसां आसतली. सकाळींचे पयले मीस 6 वरार, दुसरे मीस 7:30 वरार आनी त्या दीस सांजेर 3 वरां तावन 7 वरां म्हणसर आमच्या ह्या देव मंदिरांत आमी आराधन प्रेज एंड वर्शीप आनी सांजेर 6 वरां मीस आसतलें. 9 वर्स आमी प्रारंभ करता आसतना जायते आमचे इरादे आसात, आमची तेसांवां आसात. हे 9 वर्स देवाक भेटोवन आमी प्रारंभ करया. त्या देखून 9 वर्साचो पयलो दीस सांजेर 3 वरां तावन 7 वरां पर्यंत ह्या देव मंदिरांत आराधन, प्रेज एंड वर्शीप, मिसाचें बलिदान. ह्या वर्सा डिसेंबराच्या 14 आनी 15 तारखेर जेजू बाळकाचें फेस्त आमी आचरण करता. गेल्या त्या 2 वर्सांनी कोवीड पिडे निमती विजृंभण रितीर आमकां फेस्त करूंक असाध्य जाल्लें, पूण ह्या वर्सा आमी पयल्यांच्या बरीच विजृंभण रितीर फेस्त आमी आचरण करतले. जेजू बाळकाचें फेस्त सर भक्तीक आनी सांगाता कुडसून करचें हें फेस्त. जेजूच्या मानाक आमी करचें हें फेस्ताचो दाबाचो. जायते उपकार, जायती बेसांवां जेजू बाळकांतल्यान आमकां मेळ्ळ्यांत. जायते रितीन जेजू बाळकान आमकां सांबाळलां आनी चलयलां. आमच्या कुटुंबाक जावंक पुरो, आमच्या वैयक्तीक जिवितांत जावंक पुरो. त्या देखून जेजू बाळकाक अर्गां जावन सर्व आमी सांगाता कुडसून करचें हें फेस्त. हें फेस्त आमी जनवरीच्या 4 तारखेर वजा पुरुषाव निमती आमी प्रारंभ करतले. जनवरीची 4 तारीख सांजेर 5 वरार वजा पुरुषाव कैकांबा बस स्टँडांत आमी प्रारंभ करतले. त्या देखून तुमच्या सर्व लागीं विनंती, त्या दीस
दया करून येयात आमी वजा पुरुषां निमत आमी प्रारंभ करया आनी जानेवारीची 5 तारखे तावन हांगासर नोव्यानाचे मिसां प्रारंभ जातली कशें ब्रेस्तर आसा त्याच रितीन सर नोव्यानाचे मिसां आसतली जानेवारीच्या 14 आनी 15 तारखेक फेस्ताचे मिसां आसतली ह्या फेस्ताच्या मिसाक आनी सर्व नोव्यानाच्या मिसाक तुमकां सर्वांक आमी स्वागत म्हणटा आनी ही खबर तुमी तुमच्या इश्ट मंत्रांक तुमच्या शेजारच्यांक दिया तुमी येया दुसऱ्यांक यापन हाडा आनी जेजू बाळकाचे आशिर्वादां तुमकां सर्वांक तुमच्या कुटुंबाक आनी सर्व तुमच्या हितैशींक इश्टांक सर्वांक लाभो ह्या नोव्यानाच्या दिसांनी जर तर कोणाक मिसा वेळार वाचूंक जाय तर तुमी तुमची नांवां आमचो कॉयर मास्टर सायमाना कडेन दिवची आनी त्या प्रमाणे तो तुमकां वाचपाक दितलो तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वादां सरू बिरव्या सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा रागाच्या बाळका जेजूचें नोवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा स्वामी जेजू मनशांचो इश्ट जावंची येयलो सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गुण करून दैवीक वैज म्हणे नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांशी केल्लो जेजू मेस्त्री म्हण वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता प्राग असो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड म्हाका मान करताय तितलो चड हांव तुका आशिर्वाद दिता आमची ते सवा बाळूक जेजू ते उबारया आमच्या कुटुंबाच्या सर्व सद्यांक बाळूक जेजू ते समर्पण दिवया विविधतेच्या समस्यांनी रिणांत आनी कश्टांत आशिल्ल्या भाव भयणीक ह्या घडये बाळूक जेजू देव बांद दिवया विविध पिढे नेमती कश्टांच्या आमच्या भाव भयणी बसत प्रायस्तां बसत पिडेस्तां बसत मागया कामाच्या सोदनेरासच्या भाव भयणी बसत मागया परगांवांत वावर करच्या आमच्या भाव भयणी बसत ह्या कडेन मागया फुडल्या दिसांनी आमच्या घरांत वा कुटुंबांत कितेंय बरें फाल्यां जावचें आसा जाल्यार बाळू जेजू आशिर्वादांचेर मागया हांगा सर्वस्थिकेच्या सर्व याजकां बसत भावां बसत आमी मागया प्रार्थुया हे भगवान जेजू बाळका तुजी सर्व पदव्या ज्या भितर उगडापी केल्ले आसता तुका फातीन उरलो मारतल्या स्मेस्तांक दयेन आयक आनी तुज्या वेसांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं आनी देवा सुपोत मनीस जालो नमान मरिये कृपेन बरयले सुमे तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुशीचें जेजू आनी देवा सुपोत मनीस जालो नमान मरिये कृपेन बरयले सुमे तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुशीचें जेजू आनी देवा सुपोत मनीस जालो नमान मरिये कृपेन बरयले सुमे तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुशीचें जेजू
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे हे आजे पंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतेची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोन आमी मागता तुजे इतले बिरमोतेन बरले मोबाळ काळीस आमची मागणी स्विकारूं दी आनी इतल्या आत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमच्या वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बसवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वरून जाग सदां सर्वदा आमेन बळजून केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवन म्हणया हे भोव उदार बाळोक जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दया केली देवडा उपकारां खातीर आमचीं अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुजे काकुळटे आमी वर्णयतल्या तूं सावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजपाची माची मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सगळं तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजल सोडून दीत सरस्वती महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन आशिर्वाद स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तूं रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तूं रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तूं रावो आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तूं रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्याची जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना आमेन Jesu naman tuka Rau tuam chi sengi seta Balok Jesu wenden tuka Ata ani seta seroda Mulie kushi tu selalu Suse Bapa Tuhan salam Satu bulu sahur wadu Angka dini sangga dino Balok Jesu naman Tuhan Hau Tuhan sengi setang Balok Jesu wenden tukang Ata ani seta seroda Bukan putra sowe Engkau menyirmati Bagaimana kursaci kurang orang आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांचे बापाच्या आणि पुत्राच्या आणि पवित्र नामे आमेन